गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग। कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सगळे बरे आसतले आनी सगळे बरे आसपाक जाय। आमी बीन बरी आसा। तर सकाळची 10:30 जाल्ली आसा आणि त्याच बरोबर आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो ह्या घरांसून असो स्टार्ट करता। तर मेन म्हटल्यार न्हय तुम्ही थंबनेल तर पळयलेच आसतले आणि त्याच बरोबर आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो मातसो वेगळो आसा, मातशे इमोशन्स सुद्धा आसा। खूपशे गोष्टी आयच्या व्हिडिओन हांव तुमच्या बरोबर शेअर करतले। ऑलरेडी तुमकां सांगलेले की ह्या घराचो व्हिडिओ तुमच्या बरोबर शेअर करतले म्हणून, बट मातसो लेट जाला म्हाका। आणि त्याच बरोबर सगळ्यात पयलीं आमचो गृहप्रवेश जो आसा तो खूप बरे तरेन जालो, खूप म्हटल्यार खूप बरे तरेन जालो। आणि त्याच बरोबर म्हणटा तशे गृहप्रवेश जावन म्हणटा तशे आता 2 दिसांनी व्हिडिओ हांव शूट करता, कारण 2 दीस बरो गॅप घेतलो, बरो रेस्ट केलो आणि थोडे फारशे सामान जे असले आमच्या हांगसर सोफा बी नासलो, टीव्ही युनिट बी ते थोडे गोष्टी शिफ्ट करपाचे असले आमकां, तेका लागून तितून थोडोसो टाइम गेलो। सो प्रॉपर 2 दिसांनी हो व्हिडिओ हांव शूट करता आणि चडांत चड सामान आमचें आतां शिफ्ट जाल्लें आसा। आता फक्त म्हणटा तशें एकूच उरला, शोकेश उरले, ती व्हरपाची आसा आणि तेजे भायर हे जे घर आसा ते म्हणटा तशें आतां क्लीन करपाचें आसा। आणि आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो ह्या घरांचो लास्ट असो आसतलो। हो व्हिडिओ जर तुम्ही पळयता न्हय तो लास्ट व्हिडिओ आसतलो ह्या घरांसून। सो मातशे इमोशन्स आसा, कारण म्हाका मेमरी तुमचे बरोबर शेअर करपाची आसली आणि हेज मेमरी म्हणून ह्या घराची दवरपाची आसली। हे घर न्हय ह्या घरान खूप गोष्टी दिल्या आमकां, कारण ह्या घरांसून आमी खूपशे म्हणटा तशे ऑर्डरी घातलेले आसा। आणि त्याच बरोबर जेन्ना आमी ह्या घरात एंट्री घेतली तेन्ना कंडिशन किती आसली, खंयच्या परिस्थितीन येयल्ली, हे खूपशे गोष्टी आसा। सो हेज अ मेमरी म्हणून म्हाका फुडें पळोवपाक जाय। सो तेका लागून म्हटलें एक धाकटीशी मेमरी आमी कॅप्चर करया आणि तुमचे बरोबर शेअर करया, कारण ह्या घरान न्हय वायट टाइम सुद्धा पळयला आमी आणि बरो टाइम सुद्धा पळयला। म्हणजे जेन्ना म्हाज्या घराचें काम चालू जाल्लें तेन्ना ह्या घरांसून आमी खूपशे गोष्टी म्हणटा तशे हँडल केल्ले आसा। सो मातसो इमोशनल अशें जाता म्हाका, कारण हांवें खूप जाणांच्या तोंडांसून अशें आयकलेले की रेंटाचें घर सुद्धा सोडटना खूपशे गोष्टी अशे इमोशनल जावपाक जाता म्हणून, आणि ते फर्स्ट टाइम हांव फेस करता, फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स म्हाका हो। कारण रेंटाचें घर असले आणि आपले ओन घर सुद्धा असले तरी आमी एक घर जे आसा ते आपल्या हितूनसून सजयता। म्हटल्यार हे घर सुद्धा जेन्ना आमी शिफ्ट जाल्ली तेन्ना आमकां जाय तशें आमी सजयले। आणि मेन म्हटल्यार आमकां त्या टायमार हे घर गावले म्हणून खूपशे गोष्टी बरे तरेन जाले, नाल्यार त्या टायमार इतले सामान घेवन खंय आमी शिफ्ट जातली आसली आणि कशे गोष्टी पॉसिबल जातले आसले म्हाका खबर ना। आणि दुसरी गजाल म्हटल्यार म्हाजे कडेन खूपशे पेट्स आसा, माजरां आसात, मागीर पेटो आसा, तांकां घेवन सुद्धा खंय शिफ्ट जावपाक म्हाका लागून खूप मुश्कील असले। बट हे घर गावले त्या टायमार आणि काकान आणि काकीन म्हणटा तशें, म्हटल्यार आमचे नेबर जे आसा त्या टायमार हे घर आमकां तुम्ही रावा, तुम्ही शिफ्ट जाय म्हणून दिले, तेका लागून खूप व्हडली हे। सो अशें आसा। सो तुमचे बरोबर शेअर करतलेच हांव मेमरी, आणि ह्या घराचो एक होम टूर तुमचे बरोबर शेअर करतले। आणि मेन म्हटल्यार न्हय सद्या हे घर जे प्रॉपर म्हणटा तशें आमी क्लीन करूंक ना, आयज आमी प्रॉपर क्लीन करतली। थोडे फारशे सामान आसा आमचे, बऱ्या तरेन आमी शिफ्ट केले सामान, बट आता तुमकां खबरच आसतलो शिफ्ट जाल्या उपरांत कचरो बीन आसतात न्हय, सो तो आयज आमी क्लीन करतली। म्हटल्यार न्हय टायमूच एडजस्ट जायना सद्या, तरी बट आमी रातची 10, 10:30, 11 जायसर सुद्धा सामान शिफ्ट केल्ले आसा। जेन्ना आमचो गृहप्रवेश आसलो तेच्या सांजे कडेन सुद्धा आमी आमचो सोफा जे कितें गोष्टी आसले ते शिफ्ट केले। अशें ना की आमकां बेगिनात बेगिना शिफ्ट म्हणजे चावी दिवपाक जाय अशें ना, काकीन बीन सांगलेले आसा सुशेगाद शिफ्टिंग करा, बट जो मेरेन आमी वचना तो मेरेन दुसरी ह्या घरात येवं शकना। सो अशें आसा ना, सो तेका लागून आयज प्रॉपर आमी म्हणटा तशी सगळे क्लियर करतली। आणि वरस जाले ह्या घरान आमी टाइम घालयलो आणि म्हटल्यार वरसभर रावली आमी ह्या घरान, खूपशे मेमरी क्रिएट केले। आणि मेन म्हटल्यार मदीं न्हय म्हाका इमोशनल जावपाक जाता। खूपशे ऑर्डरी आमी तिगांयनी बसून कंप्लीट केले आणि तेजे भायर म्हणटात तशें
ह्या घरांसून खूपशे व्हिडिओ कॅप्चर केले हांवें. सो ते व्हिडिओ जे आसा ते हेज अ मेमरी म्हणून सदां माझ्या मनात उरतले, कारण ह्या घरान खूपशे गोष्टी दिल्ले आसा आणि इन फ्युचर सुद्धा ह्या घरान जो कोण येतलो रावपाक ताका सुद्धा अशेच खूपशे गोष्टी दिवपाचे ह्या घरान. ओके, सो एक तुमकां रिक्वेस्ट करता, आता हांव तुमचे बरोबर होम टूर शेअर करतले. सो थोडेशे सामान आसा आमचे, अजून प्रॉपर क्लिनिंग करूंक ना आमी. सगळीकडे कचरो थोडोफारसो पडलेलो आसा जो सांजे कडेन आमी क्लीन करतली. सो व्हिडिओन तुमकां कचरो दिसो शकता, सो तो मातसो अवॉइड करा. ही एक रिक्वेस्ट आसा, कारण परत सांगता प्रॉपर क्लीन करूंक ना. सगळ्या रुमांनी खंय ना खंय कचरो हो पडलेलो आसा, जो आयज सांजची आमी बरे तरेन डीप क्लीन करतली. हे घर उदक बीन घालून क्लीन करतली, कारण आमी आता प्रॉपर म्हणटा तशी घराची चावी आयज दितली. सो जशें म्हणटा तशें आता आमी यूज केल्ले आसा, सो त्याच हेतून आमी हे सगळे क्लीन करतली. आणि प्लस सराउंडिंग आसा घराच्या भायर सुद्धा म्हणटा तशें आमी बरे तरेन क्लीन करूनच हे करतली. कारण कोणाचें घर असले तरी हे घर म्हणटात तशें बरोबर नाय. घर हे आपण क्लीन करप आसता, आपल्या हातीन आसता घर कशें दवरप, बरोबर नाय. सो आयज सांजे कडेन आमी डीप क्लीन करतली, बरें पुसून बीन सगळे उदक बीन घालून सगळे म्हणटात तशें. सो अशें आसा. तर गायज चला म्हणटा तशें तुमचे बरोबर होम टूर हांव शेअर करता, तुमी एन्जॉय करा आणि पळयात की आमी ह्या घरान रावली. सो हे घर पयलीं कशें आसलें, पयलीं म्हटल्यार आमी रावताली तेन्ना सामान बीन आसलें, बट आतां सामकें एम्प्टी जाल्लें आसा. सो तुमी होम टूर एन्जॉय करा. ओके, सो चला तुमचे बरोबर होम टूर हांव शेअर करता. सो आंगणानसून स्टार्ट करतले. आंगणान सुद्धा थोडे फारशे सामान आसा जे आमी अजून व्हरोंक ना, आयज सांजे कडेन व्हरतले. सो चला होम टूर आता पळोवपाक स्टार्ट करूया. तुमकां लागून सुद्धा एक हे म्हणटा तशी व्हिडिओ आणि म्हाका लागून एक मेमरी कॅप्चर करता. ओके, तर चला पळोवन घेवया आमी ह्या घराचो रेंटेड घराचो होम टूर. एंट्री मारताच ना हे व्हडले अशे खळे आसा, म्हटल्यार आंगणान म्हणटात पळय ते, आणि हांगसर तुम्ही पळोवंक शकता. सो सद्या न्हय हांगसर सामान आसा, थोडेशे आमचे आसा, थोडेशे तेंचे आसा, पळोवंक शकता तुम्ही हे पळयात. सो हे अशें आसा. त्याच बरोबर हांगसून एंट्री मारताच ना हे पळयात. सो आता आमी भितर एंट्री मारया. सो पळोवंक शकता. तेच्या मागीर हांगसर म्हणटा तसो वस्रो पळोवंक शकता. हे आमचे टेबल आसा जे व्हरपाक जाय. सो हे पळयात, हांगसर आमची न्हय माजरां बीन बसताली, तेका लागून मेज घातलेले आमी, टेबल घातलेले. तेच्या मागीर ही चेअर टेबल बीन आमचेच आसा जे व्हरपाक जाय. सो हे पळयात, हो जालो वस्रो. तेच्या मागीर भितर एंट्री मारताच आता आमी हॉलान या. सो हांगसर तुम्ही पळोवंक शकता हो आसा हॉल. सो हॉलान सद्या कचरो आसा, प्लीज अवॉइड करा. ऑलरेडी हांवें तुमकां सांगलेलें आसा. आणि हांगसर तुम्ही भरपूरशे व्हिडिओ पळयल्यात आसतले. तर हे पळयात, हो आसा व्हडलो असो हॉल. तितून हांगसर एक विंडो आसा, ज्या विंडो कडेन बसून हांव म्हणटात तशें व्हिडिओ बीन करताले. त्याच बरोबर हांगसर एक आसा विंडो, पळोवंक शकता तुम्ही. हे आसा तेंचे मेन एंट्रन्स. हे पळयात. सो मेन एंट्रन्सा कडेन हांगसर एक बेडरूम आसा, जे आमी बेड बीन आमची खाली केल्ली आसा. बेड बीन ऑलरेडी हेली आणि सध्या वॉल बीन अवॉइड करा. सो हे पळयात. सो हांगसर आमची बेड बीन असली, एक्वेरियम बीन आसलो आमचो हांगसर. ही शोकेस जी आसा न्हय ती आमची आसा, जी आयज आमकां व्हरून क्लियर करपाक जाय. हे पळयात. सो तेच्या मागीर हांगसरूय थोडे फारशे सामान आसा आमचे, जे आमी आतां व्हरून क्लियर करतली. सो हो एक व्हडलो असो बेडरूम आसा, पळोवंक शकता. आणि त्याच बरोबर हे पळयात अशें आसा. ह्या बेडरूमान सुद्धा एक न्हय हांगसर विंडो आसा. ह्या विंडोक आमी नेट बीन मारलेली, जी क्लियर केल्ली आसा. सगळे आमी क्लियर केला, काढले. नेटी बीन आसले, हेरीक लागून नेट मारलेली आमी. सो अशा तरेन हो न्हय एक बेडरूम आसा, पळोवंक शकता तुम्ही. हे पळयात. सो असो हो बेडरूम आसा. हो बेडरूम जातकूच न्हय हांगसर एक बेडरूम आसा. हे पळयात. सो हांगसर म्हणटा तशें न्हय तेंचे सामान आसा ह्या बेडरूमान. सो हो बेडरूम हांवें तुमकां केन्नाच दाखोवंक नासलो, कारण तेंचे सामान आसा. सो ही बेड बीन आसा ती तेंची आसा.
आणि हांगसर एक शोकेश आसा ती बीन तेंचीच आसा, ओनराची आसा, पळोवंक शकता तुमी. आणि त्याच्या भायर बारीक सारीक सामान जे आसा ते आमचे आसा, जे आतां आमकां क्लियर करूंक जाय. सो हो एक बेडरूम आसा तेंचो. ह्या बेडरूमान सुद्धा एक विंडो आसा, पळोवंक शकता तुमी. सो सध्या सगळीकडे कचरो पडला, तो क्लियर करूंक जाय आमकां. त्याच्या मागीर न्हय हॉलांसून हांगसून वचपाक एक हे आसा डोर, जे किचनान वयता. सो किचनान सुद्धा सध्या कचरो आसा. तर ही आल्मर आसा. सो ही आल्मर जी आसा न्हय ती तेंची आसा, ओनराची आसा. सो हे पळय हांगसर आमी अशे तरेन हे पॅक केल्ले, हे जे दिसता ते, कारण हांगसून स्नेक बीन केन्ना केन्ना येतालो तेका लागून अशे तरेन पॅक केल्ले. आणि हेच्या फाटल्यान न्हय तेंचें सामान आसा भरपूरशे. सो तेका लागून आमी ते तशे पॅक करून दवरलेले. आणि हे पळय ही जी एरिया आसा न्हय ती आमी चड यूज करिनासली. ही जी एरिया आसा ती चड यूज जायत नासली आमकां. सो अशे तरेन आसा. हांगा कचरो आसा सध्या. आणि ही एक विंडो. सो हांगसर कार्पेट आसा जे आमी घातलेले आमच्या घरा कडले. सो ते बीन आमकां काडून क्लियर करपाक जाय. सो पळोवंक शकता. सो ही पळयत ही आल्मर तेंची. तेच्या मागीर हांगसर आमची हे आसलो स्टँड आसलो जो ऑलरेडी आमी काडलो. तेच्या मागीर हो किचन म्हणटात तसो. किचनाच्या वयर आमी ओपन आसा म्हणून अशे तरेन बेडशीट मारून घेतलेले हांवेन आनी संजयान. आणि वयल्या सायडीन सुद्धा पॅक केले, कारण बारीक बारीक जीव बीन कितें कितें येताले तेका लागून भंय दिसतालो न्हय, तेका लागून हे पळय. सो अशे तरेन हे पॅक केल्ले आमी, हे जे आसा ते ओपन आसा म्हणून. सो हे पळय. आणि हो आसा किचन, तुमी पळोवंक शकता. सो ह्या घरान आमी वरसभर प्रॉपर म्हणटा तशें हे केले, हे पळय. सो अशें आसा. हांगसर आमचे थोडेशे लायट बी आहा, लायटी बल्ब बीन ते काडटली आमी आतां. सो ट्यूबलायट बीन हे पळय. हांगसर आमचो स्टँड आसलो जो ऑलरेडी काडून हेलो. शेगडी आसा ती काडून व्हरपाक जाय. सो अशे तरेन आसा. आणि हो पळयत हो आसा तो बाथरूम. बाथरूमांनी तुमकां दाखयना. सो अशे तरेन आसा. एक्चुअली खूप जाणांनी स्टार्टिंग म्हाका सांगलेले वॉलपेपर बीन मार म्हणून भिंतीक बीन, बट थोडे दिसांक लागून रावपाचें असलें न्हय, तेका लागून हांवें कांय करूंक नासलें. सो आनी दुसऱ्याची प्रॉपर्टी न्हय तेका लागून. आणि हांगसरूय ओपन असले. सो मागीर आमी हे करून घेतलेले, हो जो पत्रो दिसता न्हय तो आमी सेफ्टी खातीरूच पत्रो मारून घेतलेलो. हो पळयत. सो अशे तरेन पत्रो बीन मारून घेतलेलो. सो अशें आसा, पळोवंक शकतात तुमी परत एकदा. सो ही एरिया जी आसा ती आमी केन्ना यूजूच करूंक ना. हे वॉश बेसीन चड यूजूच जायनासले. बट सगळ्या न्हय विंडोक आमी अशे तरेन नेट मारून घेतलेली शिफ्ट जावच्या पयलीं, हेरीक लागून. आणि प्लस म्हणटात तशें आमच्या सेफ्टीक लागून कोण येवपाक जायना म्हण. हे पळय. सो अशे तरेन हे आसा फूल घर, पळोवंक शकता तुमी. सो ओवरऑल बरें आसा. फकत मातशें म्हणटा तशें वॉल बीन आसा न्हय ते मातशें हे जाल्ले आसा, दाग आसा सगळे भिंतीक. हांगसर सुद्धा म्हणटा तशें आमी हे केल्ली, नेट मारलेली, कारण हेच्या सायडीकूच न्हय हे पळय झाड आसा. सो झाडा वरसून बीन कोण येवं शकता म्हणून नेट बीन मारून घेतलेली. हेरीक लागून प्लस सेफ्टीक लागून ती आमी ऑलरेडी काडल्या. आणि हेच्या भायर हो पळय हांगसर टॉयलेट आसा जो आमी यूज करताली सकयल म्हणटा तसो. सकयल एक्चुअली न्हय भरपूर अशी जंगल एरिया टायप आसा, दाखयता तुमकां हे पळय. सो पळोवंक शकता तुमी जंगल एरिया. सो मातसो टॉयलेटाक प्रॉब्लेम जातालो रातचे बीन वचोंक, तरी बट आमी लायट घातलेली. सगळे सरावंडींग न्हय जंगल कशें आसा हे पळयत, पळोवंक शकता तुमी हे पळयत. सो टॉयलेटा कडेन सुद्धा. सो तेका लागून मदीं मदीं स्नेकाचो प्रॉब्लेम बीन जातालो भरपूर. मदीं मदीं तुमकां व्हिडिओन दाखयतालें हांव, मदीं मदीं सांगनासलें. सो अशे तरेन हे पळयत. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां. आणि ही पळयत आमची माजरां म्हणटा तशी. सो हेजें नांव आसा घारू. घारू. सो अशे तरेन हे 2 बेडरूम. हो बेडरूम आमी न्हय चड यूज करताली. हो बेडरूम फकत एज अ स्टोरेज रूम म्हणून यूज करताली. कारण एक प्रॉब्लेम जातालो हांगसर, कारण हांगसर एक्चुअली आमी न्हय स्टार्टिंग ग्रॉसरी बीन किचनानूच दवरता न्हय. सो तेका लागून किचनान दवरताली. बट किचनान हांगसर न्हय हुंदरांचो प्रॉब्लेम जातालो, तेका लागून सगळी ग्रॉसरी मागीर आमी हांगसर शिफ्ट केली. जितले बी कितें आसा न्हय ते जेवण करतना आमकां हांगसून थंय व्हरचें पडटालें, थंयसून हांगा हाडचें पडटालें. सो अशें करून दीस हे केले आमी, वरसभर म्हणटा तशें. सो
हो जो रूम आसा तो स्टोरेज रूमूच आसलो आख्खो म्हणटा तो सगळे ग्रॉसरी जे कितें तेल जे कितें लागता न्हय जेवणाक ते हांगसर दवरताले आमी हांगसून मागीर जेवण करतना थंय घेवन वयताली थंयसून परत हांगा हाडटाली कारण हुंदरांचो मातसो प्रॉब्लम जातालो भरपूर तेका लागून सो अशें आसलें बाकी हो रूम चड यूज करिनासले आमी चडसो होच यूज करताली म्हटल्यार बेड बीन आसली आमच्या हांगसर तेका लागून बाकी चडान चड यूज जातालो तो हॉलानूच चडशे आमी बसप न्हिदप एन ऑल सगळे हॉलान आसताले सो अशा तरेन आसा आनी हे जे दिसता आतां ते आमकां डीप क्लीन करून हांगसर उदक बीन घालून मातशें क्लीन करूंक जाय सो अशे तरेन आसा सो तुमकां कळत आसतले हो असलो धाकटोसो असो होम टूर एक्चुअली आमी शिफ्ट जेन्ना हांगसर जाल्ली तेन्ना खूब जाणांनी म्हाका सांगलेले की भिंतीक बीन मातशे वॉलपेपर बीन मार म्हणून बट म्हाका एक्चुअली मारपाचें नासले हांवें केन्नाच एकूय वॉलपेपर हांगसर स्टीक करूंक ना कारण मेन म्हटल्यार ना दुसऱ्याची प्रॉपर्टी आसा सो म्हाका तशें कांय करपाचें नासलें वॉल मातशें हे आसा तुमी बॅकसायड सुद्दां पळोवंक शकता बट आमकां गरज आसली खंय तरी रावपाची आनी रावपाक गावले ते खूब व्हडले म्हणटात तशें वरसभर आतां हांगसर आमी रावली बरे तरेन म्हणटा तशें दीस हे केले आनी तेच बरोबर भिंतींचे कशें मेन म्हटल्यार गरज आसा ती रावपाची बरोबर न्हय सो आमी हांगसर शिफ्ट जाली तेन्ना खुबशे डीप क्लीन बीन केल्ले कारण हेच्या पयलीं हांगसर कोण तरी रावली एक्चुअली सो तेंच्यांनी न्हय हे भरपूर बुरशे करून दवरलेले सो तेच्या मागीर आमी भरपूर क्लीन करून हांगसर शिफ्ट जाली आनी तेच्या भायर वॉलपेपर हांवें केन्नाच हे करूंक ना कारण म्हाका गरज दिसूंक ना कारण म्हाका खबर आसली आमी थोड्या टायमाक लागूनच हांगसर येयली म्हणून बट वरस कशें गेलें कांय कळोकूच ना आनी तेच्या भायर म्हाका थोडी जाणां केन्नाय कॉल केल्या काय विचारताली सुप्रिया हांगसर स्नेक बीन येता गो काय म्हणून तर स्टार्टींग न्हय एक्चुअली कशें आसा आमकां सांगता तुमकां एक्चुअली आमचें अशें आसलें की आमचो घरानूच टॉयलेट बाथरूम सगळे घरान आसले म्हाज्या घरान आसले सो आमकां केन्ना असो प्रॉब्लम जालो ना की टॉयलेटाक बीन भायर वचपाचें अशें केन्ना ही संवय मेन म्हटल्यार नासली आमकां खरें सांगता ही संवय आमकां नासली स्पेशली टॉयलेटाक बीन भायर वचपाची कारण आमचो टॉयलेट बाथरूम घरानूच आसलो सो कांय प्रॉब्लम असो केन्ना जावंक ना बट हांगसर शिफ्ट जाली न्हय तेन्ना मातसो स्टार्टींग खूब प्रॉब्लम जालो आमकां कारण एक तर आमकां भायर वयचें पडटालें टॉयलेटाक बीन आनी स्पेशली कशें आसा ही जी एरिया आसा सरावंडींग मातशीशी जंगल एरिया आसा सो नियर बाय म्हणटा तशी सरावंडींग जी आसा न्हय ती घरां आसात बट रातची अशी कोणाची जाग नासता आनी आमच्यो अशा 11, 11:30, 12 जाली तरी आमी जागी आसता आमच्यो लायटी सगळे ऑन आसता सो अशें आसलें सो स्टार्टींग मातशें प्रॉब्लम जालें आमकां टॉयलेटाक बीन सकयल वचून मागीर एडजस्ट जाली मागीर आमकां संवय बी जाली आनी सगळी कडेन आमी लायटी घातलेले आसले चार्जिंग बल्ब हे ते सो अशें आसलें स्नेकाचो मातसो स्टार्टींग आमकां प्रॉब्लम जालो कोणाक संवय आसता न्हय कोणाच्या घरान स्नेक येयलो बारीक सुद्दां येयलो जाल्यार भरपूर भंय दिसता आनी स्पेशली आमी तर हांव आनी मम्मीत रावताली सो स्टार्टींग आमकां मातसो हांगा प्रॉब्लम जातालो कारण एडजस्ट जावपाक बट मागीर अशी एडजस्ट जाली की भरपूरूच एडजस्ट जाली आतां आमी आमच्या ओन घरान गेली तरी आमकां हांगसरली याद येता कारण हांगसर आमी सामकी परफेक्ट एडजस्ट जाल्ली आनी स्नेकाचे कशें स्नेकाचे स्टार्टींग मातशें किचनान बीन प्रॉब्लम जालो एकदां स्नेक येयलो मागीर आंगणान एकदां येयलो अशे तरेन आसा आनी घारू आमचो फाटल्यान फिरता तो बेल सो हेंकाय बीन बरें जालें एडजस्ट जावंक हांगसर बसपाक बीन बरें पावसान प्रॉब्लम कांय जायनासलें आमच्या माजरांक बीन सगळीं जाणां बरीं बसतालीं सो अशे तरेन आसा बाकी एक मेमरी म्हणून हांवें कॅप्चर केली आनी घारू आमचो कितें तरी भितर कितें तरी करतालो सामकें धुवन उडयता सो अशे तरेन हा आनी तेंचें सामान एक्चुअली न्हय हांगसर बीन आसलें हॉलान बट आमी शिफ्ट जाली तेन्ना एकाच रुमान घातलें कारण आमचें सामान इतकें आसलें की आमकां जागा पावनासली तेका लागून 2 टेबलां तर आमी आंगणान दवरलेली कारण हांगसर सगळें सामान दवरून जायनासलें सो अशे तरेन दीस कशे गेले वरसभर न्हय कांय कळोकूच ना खूब बरें दिसलें हांगसर रावून मेन म्हटल्यार हांगसर न्हय गरमी ही केन्नाच जावना आमकां केन्नाच गरमी जावना कारण सरावंडींग झाडां असल्या कारणान सदांच वारो सदांच म्हटल्यार इतली थंडी लागताली हांगसर जाणां म्हटल्यार पावस चालू 4 बी म्हटल्यार सामकें थंड लागपाक स्टार्ट जातालें गरमी केन्नाच जावना आमकां तो एक प्रॉब्लम केन्नाच येवंक ना बाकी खुबशें सामान आसा हांगसर जे आमी प्लास्टिक्स बीन हांगसर हे केल्ली आंगणान बीन पावसाक लागून
जे काढून व्हरूंक जाय, फॅन आसात जे आता काडपाक बीन जाय आमकां. सो पळोवया कशें कितें. बाकी सध्या टायम एडजस्ट जायना, मदीं मदीं व्हिडिओ बीन गॅप पडटालो कारण शिफ्ट जाली आनी मागीर खुबश्यो गोश्टी आसले ज्यो आमकां सगळें अरेंज करपाचें आसलें, सामान भरपूर. सो ते परफेक्ट जाग्यार दवरता हे अजूनय काय परफेक्ट जावंक ना. सो तेका लागून व्हिडिओन मदीं मदीं हांवें गॅप घेतली कारण सामान एडजस्ट जावपाचें आसलें. आनी तेजे भायर आमी थंय शिफ्ट जाली, सो कोण ना कोण रिलेटीव बीन चालूच आसा, म्हटल्यार येता न्हय, तेका लागून खंय ना खंय मदीं हें जातालें. सो बरे तरेन फंक्शन बी बरे तरेन जालें, शिफ्टिंग बी बरे तरेन जाली. आनी मदीं मातशें दूख आसा की ह्या घराक आतां टाटा बाय बाय करचें पडटलें. आतां आमच्या समोरूच आसा, बट इतले दीस रावले सो खंय ना खंय अशी याद येता न्हय कितें. सो अशें आसा, असो आसलो हो होम टूर. मेमरी एक धाकटीशी म्हणटा तशी जी तुमचे बरोबर शेअर केली. ऑलरेडी हांवें तुमकां सांगलेलें की ह्या घराचो व्हिडिओ हांव तुमचे बरोबर करतलें, शेअर करतलें. आनी मुद्दाम करपाचें आसलें म्हाका कारण हांवें इतले दीस हांगसर स्पेंड केले. सो तुमकां बीन दाखोवपाचें आसलें हांवें खंयच्या घरांत टायम स्पेंड केलो, कशें कितें केलें. सो अशें आसा. सो दॅट्स इट म्हणटात तशें. सो तुमी हे घर पयलेच आसतलें. सो ह्या घरान आमी वर्सभर भरपूर एडजस्ट केलें, बरे तरेन वायट दीस बरे दीस पयले. खुबश्यो मसाल्यांच्यो ऑर्डरी तुमच्या ह्याच घरांसून आमी कंप्लीट केले. आनी ह्या घरान येवन खूब भरभरून आमकां बिझनसाक सुद्दां खूब बरे तरेन हे गावलो, रिस्पॉन्स गावलो. सो खंय ना खंय हे घर लक्की बी आसा म्हणूं शकता कारण खरें सांगता बिझनसान खूब आमकां हे गावलो ह्या घरान म्हणटा तसो. तर गायज चला, आयचो व्हिडिओ हांव हांगसरूच एंड करता. खुबश्यो गोश्टी तुमचे बरोबर शेअर केले आनी मेमरी बी शेअर केली. सो चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करता. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. ते हांगसर देव बरें करूं. आनी अशें म्हणटा तशें कितले हे जाले लायफान चेंजीस येयले तरी ह्या घराची याद सदांच आसतली. ह्या घरा हे घर मेमरी म्हणून सदांच आसतलें उगडासान कारण ह्या घरान ते दीस आमी पयल्या. आनी मेन म्हटल्यार आमचें घर कंप्लीट जायसर आमी ह्या घरान बरे तरेन रावली. सो इन फ्युचरान कितले दीस बरे येयले वायट येयले तरी ह्या घराची याद सदांच आसतली. आनी म्हाज्या चॅनलार हेज अ मेमरी म्हणून हे घर सदांच आसतलें, व्हिडिओन भरभरून दिसलेलें आसा. सो मेमरी म्हणून दवरता हांव म्हाज्या मनान हे घर. आनी प्लस तुमी सुद्दां म्हाज्या व्हिडिओ थ्रू हेज अ मेमरी म्हणून हे दवरा, याद म्हणून घर. ओके, सो चला तर बाय बाय.